जे काउन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण हारले तांकां 13 पोस्ट म्युनिसिपालिटीचे येतले आनी तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आता स्पीकर सर ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो एडवर्टिजमेंट आयलो. 1,500 एप्लिकेशनां आयली. 1,500 एप्लिकेशनां येवन आज आता 9 महिने जावन गेले ताजेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटान कितें करपाचें, जीव दिवपाचो आनी फक्त हे काउन्सिलरांनी जॉब घेवन वचपाचे. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आनी होच इश्यू हांव म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक इश्यू करतलो जर म्हाका क्लियर मेळना जालें. अरे सांगून मरता का स्पीकर सर खंयचे राव. अरे मंत्र्यान सांगूंक जाय स्पीकर सर गरज ना कितें हांव इश्यू करतलो पोस्ट विकल्या म्हणून. ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय डिमांड झिरो आर मेन्शन म्हटला पण झिरो आर मेन्शनान आयकून घेवपाचें आसता. नोटेड करलें कितें नोटेड करता कितें आहा तें हांव एक्झॅक्टली आता मुखेलमंत्री आयलो स्पीकर सर एक मिनिट. मुखेलमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जॉब दितलो म्हणटा सगळ्यांक. आता हे 13 पोस्टांक 1,500 लोक एप्लाय केले. 2024 ऑक्टोबरान एडवर्टिजमेंट आयलो. आता मेरेन ते सगळ्या कडेन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आनी हांगाच भितरलो गुड्डो कसो ते म्हाका सांग. कॉर्पोरेशन वेगळो. स्पीकर सर, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज फॉर द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉट फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज. It is for the government department. लोकल बॉडीजांक लागला. सो दॅट मिन्स स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान हे जावचें ना, हे गुड्ड्यानूच जावपाचें.